नमस्कार. पोया प्राईम खबरो. विरडी धरणाचे काम बंद करचे गोयचो म्हादय ट्रिब्युनला मुखार अर्ज. म्हादयच्या उदका वाटपाचो निकाल लागा मेरेन विरडी बांदकामय नाका, उदकाचे नियोजनय नाका. गोय मराठी फिल्म महोत्सवाचो शुभारंभ. मराठी सिनेसृष्टीतले स्टार्स गोयात. उक्तावणाक मराठीतली गोयकार अभिनेत्री आशालता वाबगावकाराक कृतज्ञता पुरस्कार. पर्रा नायजेरियनाच्या खुनाचे केशीत 5 जाण जामिनार सुटले. वट्ट 7 जाण आता भायर, 4 फरारी. पुलीस तपासात पंचनाम्या सावन पुराव्या मेरेन कांयच धड ना. कोर्टात उक्ताडार. सुमित्रा महाजन लोकसभेची नवी सभापती. एकाच मतदारसंघातल्यान सेगीत 8 फावट लोकसभेर वेचून येवपाचो केला विक्रम. 16वी सभापती म्हण बिनविरोध आयली वेचून. मॉन्सून भारतात पावलो. दक्षिण पश्चिमी पावसाची केरळात हजेरी. भारतीय हवामान खात्यान केले जाहीर. 6 दीस उसरा गोंयांत. खबरो विस्तारान. विरडी धरणाचे काम बंद करचे म्हण गोय सरकारान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार शुक्रारा अर्ज घालो. महाराष्ट्रात चालू केल्ले विरडी धरणाचे काम बेकायदेशीर, ताका कसलेच परवाने नात. ते आसत तशें दवरपाचो आदेश दिवचो म्हण गोंयान ट्रिब्युनलाकडे मागला. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आंतरराज्य उदका वाटपाच्या प्रस्नाचो निकाल लागा मेरेन महाराष्ट्राक मांडवी न्हय वा उपन्हयांचेर बांदकाम वा उदकाचे नियोजन सुद्धा करपाक दिवचे न्हय असो अर्ज गोंयान ट्रिब्युनला मुखार घाला. वर्ष 2007 गोयचे तेन्नाचे काँग्रेस सरकारान विरडी धरणाचे काम करपाक मान्यताय दिल्ली. उपरांत पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केल्ल्यान मान्यताय फाटीं घेतली. मात महाराष्ट्रान अंदू वर्सा परत विरडी धरणाच्या कामाक सुरवात केल्या. प्रकल्पाक विरोध करपाक शुक्रारा गोंय सरकारान हो अर्ज म्हादय ट्रिब्युनला सामकार घालो. गोंय सरकारान ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट आनी मुद्दे घाल्यात ते अशे. विरडी धरणाचो गोंयच्या पिवपाचे उदकाचेर परिणाम जातलो. म्हादय वाठारांतल्या रानवटी जिवांचेर जातलो परिणाम. म्हादयची उदकाची पातळी देंवतली. गोंयच्या हिंटरलँड टुरिझमाचेर परिणाम जातलो. महाराष्ट्र सरकारान सुरू केल्ल्या विरडी धरणाचे काम बेकायदेशीर. धरणाच्या कामाक हात घालतना ताचो पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो अभ्यास केल्लो ना. मांडवीचे उदक तिळारीत घालपाचो हो प्रकल्प बेकायदेशीर. आंतरराज्य न्हंयेचेर प्रकल्प बांदपाक केंद्र सरकाराची मान्यताय जायच. महाराष्ट्रान प्रकल्पाक कसलेच परवाने घेतिल्ले नात. महाराष्ट्रान एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट केल्लो ना. महाराष्ट्र सरकारान प्रकल्पाचे तंत्रीक मूल्यांकन केल्ले ना. पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाची मान्यताय ना. हे आर्ग्युमेंट घालून विरडी धरणाचे काम बंद करपाचो आदेश दिवचो म्हणून गोंय सरकारान म्हादय ट्रिब्युनलाकडेन मागला. आंतरराज्य उदका वाटपाचे प्रस्नाचो निकाल लागा मेरेन महाराष्ट्राक मांडवी न्हय वा उपन्हयांचेर बांदकाम वा उदकाचे नियोजन सुद्धा करपाक दिवचे न्हय अशी मागणी गोंय सरकारान केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोय मराठी चित्रपट महोत्सवाचे शुक्रारा दबाजान उक्तावण जाले. हो महोत्सव 8 जून मेरेन चलतलो. ह्या वेळार मराठी अभिनेत्री आशालता वाबगावकाराचो कृतज्ञता पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. ह्या सुवाळ्याक महेश मांजरेकार, श्रेयस तळपदे, मृणाल कुलकर्णी, सई तामणकार सारखे मराठी अभिनेते हजर आशिल्ले. फुडले 3 दीस मराठीतली बरी फिल्मां पळोवपाची संद गोंयकारांक मेळटली. गोय मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण रेगे फिल्मान जाले. महोत्सव 8 जून मेरेन चलतलो. आयनॉक्स, कला अकादमी आनी माकिनेज पॅलेसीन सिनेमाचे स्क्रीनिंग जातले. आंधळी कोशिंबीर, आजोबा, फेंड्री, बायोस्कोप, सलाम, येल्लो आनी अशी कितलीशीच फिल्मां ह्या महोत्सवान आसात. गोवा सरकारकडनं यासाठी कुठल्याही प्रादेशिक भाषेला पण त्याच्यात कोकणी आणि मराठी या दोन्ही आमच्या काळजाकडे असणाऱ्या भाषा आहेत. त्यांच्याकरता जे कोण काय करत असतील त्यांच्याकरता आम्ही पूर्ण पाठिंबा देऊ एवढंच सांगतो. नाटक, मराठी आणि चित्रपटसृष्टी अशा अनेकविध माध्यमातून सहजपणे वावरणाऱ्या आशाताईंचा हा सत्कार. ज्या
ज्या क्षणी मी रंगमंचावरती उभी राहिले त्या क्षणापासून आजपर्यंत कधीही मागे वळून पाहिलेलं नाही. माझ्या गुरूंनी मला एक गोष्ट सांगितली होती, गोपीनाथ सावकारांनी, की माणसं अशी जोडायला शिक की जी सावलीप्रमाणे तुझ्या बरोबर राहतील आणि आरशाप्रमाणे तुला पाहतील, कारण आरसा खोटं कधी बोलत नाही आणि सावली पाठ सोडत नाही. हे मी आतापर्यंत तसं माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत हे मानत आले आहे. आणि मला असं वाटतं की गोड बोलणं हे माझं वैभव आहे आणि ती संपत्ती आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ आणि ओमकार फळारी. पर्रा नायजेरियनाच्या खुनाच्या केशीत आनीक 5 जाण जामिनार सुटले. आता मेरेन वट्ट 7 जाण सुटल्यात. सरकार पक्षाचे साक्षीदार आरोपीक वळखलेच नात. जप्त केल्ल्या शस्त्रावेले ठशेच पुलिसांनी घेतिल्ले नात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण पंचनामोय सारको केल्लो ना. पुलिसांचो घाळपणा चुकून काय जाणून बुजून असो दुबाव येवपासारको तपास जाला. हे केशीत 4 जाण फरारी आसात. ह्या खुना उपरांत थळावे आनी नायजेरियन गँगाचो पर्रा ड्रग्सांचो धंदो उक्ताडार आयिल्लो. नायजेरियन खून प्रकरणाच्या चौकशेंत पुलिसांनी मोठ्ठें गुड्डुलसांव केलां म्हणपासारको दुबाव येवपाची परिस्थिती उप्रासल्या. ह्या केसींतल्या आनीक 5 आरोपींक शुक्रारा जामीन मेळ्ळो. हाचे पयलीं फाटल्या सप्तकांत 2 जाणांक जामीन मेळिल्लो. रोहन पालयेकार, प्रज्योत दाबोळकार, ओमकार पालयेकार, गुरदास उर्फ साईश नागवेकार आनी आश्रीश गांवकार ह्या 5 जाणांक जामिनार सोडले. तांकां 50,000च्या हमीचेर आनी तितलेच रकमेचे 2 हमीदार दिवंक सांगलां. तांकां जामीन कित्याक दिलो तें पळयात. वळख परेडी वेळार सरकार पक्षाचे साक्षीदार आरोपींक वळखले नात. जप्त केल्ल्या शस्त्रावेले ठशे पुलिसांनी घेतिल्ले नात. पुलिसांनी केल्लो पंचनामो अर्दवट. फाटल्या सप्तकांत 2 आरोपींक जामीन मेळिल्लो. प्रवीण मांद्रेकार आनी प्रयाग पालयेकाराक ह्याच कारणाक लागून कोर्टान जामीन दिल्लो. रुनल उर्फ केशव पालयेकार, गौरीश उर्फ गणेश गांवकार, परेश उर्फ प्रकाश दिवकार आनी सिताराम उर्फ नदी गांवकार हे 4 जाण अजून फरारी आसात. उरिल्ल्या 3 आरोपींच्या जामीन अर्जाचेर 12 जूनाक सुनावणी जातली. हे आरोपी सध्या न्यायालयीन कादयेत आसात. ह्या खुनाची केस आनी उपरांत गोंयभरच्या नायजेरियनांनी परवरी येवन घाल्ल्या धुमाकुळा उपरांत दर्यादेग वाठारांतलो नायजेरियन आनी गोंयकारांचे गँगाचो ड्रग्सांचो धंदो उक्तडार आयिल्लो. आनी आतां पुलिसांचो तपास चल्ला तो पळयल्यार दुबाव आनीक बळावता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. सुमित्रा महाजन लोकसभेची नवी सभापती जाल्या. बीजेपीची सुमित्रा वर्स 1989 सावन इंदोर सावन खासदार म्हण लोकसभेचेर सेगीत वेचून येता. एकाच मतदारसंघांतल्यान सेगीत 8 फावट लोकसभेचेर वेचून येवपाचो विक्रम तिणें केला. ह्या पयलीं वाजपेयी सरकारांत ती केंद्रीय मंत्री आशिल्ली. मीरा कुमारा उपरांत लोकसभेचें सभापतीपद बायल मनशे कडेन दवरपाची पद्दत बीजेपीनूय फुडें चलयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तिका परबी दिली. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.